मनशाक भुयात रचून दिल्यात कांदोले दुसऱ्यांनी सांगलेले आयकून कुद्दोल्यांनी कोणे पिसडून उडयना कांय सोबीत उलट्या पुलाचे कोळे तुजेर येऊन देवाची कास पोखचे पडत वळवले दुसऱ्याच्या सांगण्यानी घरात घाली ना कांय उजो कितें सत्व पोट्टी पळय तुजो उजार कोरमेचो खऱ्या मोगाचो थाव कोणाच्यान काडून येजो विश्वासान मोग करून कर संसार कोर तुजो दुसऱ्याच्या सांगण्यानी घरात घाली ना कांय उजो कितें सत्व पोट्टी पळय तुजो उजार कोरमेचो खऱ्या मोगाचो थाव कोणाच्यान काडून येजो विश्वासान मोग करून कर संसार कोर तुजो एका गांवान एक चेडू आसले आलिजा नांवाचे वाडोन व्हडलें जातूच पळयात मोगाच्या बागेराक फसले सोबणान चिंतूंक नासले आपणाक गडोत म्हणून वसले शेड्यान लोजे सोदाक लावून सुक्ताचे उजान लासले केन्ना सांजचो ना म्हूण चेड्यान चुरा मेतिलोलो चेडवान खऱ्या विश्वासान मुक्ताचो केलोलो सातवो साकरामे चोडूंक जिवाशे हे नासलोलो हातवारपणार पाप करून गोंयांत कसो नेगार केलो केन्ना सांजचो ना म्हूण चेड्यान चुरा मेतिलोलो चेडवान खऱ्या विश्वासान मुक्ताचो केलोलो सातवो साकरामे चोडूंक जिवाचे हे नासलोलो हातवारपणार पाप करून गोंयांत कसो नेगार केलो मोग करून चेडवाचो ताचेर घाली ना कांय विसर तू कांय बीन मोठ फुट्टेली मोग करून सोडशी तोर चेडवाय तू कांय सांगता मोरयात सांबाळून दवर शेड्याक कुर्तूची भेटय ना कांय सातवो साकरामे चोडीसोर मोगान पडच्या आदी दोगांय मोगाचे पुस्तक वाचा आदी जीव दिवून मेली मोगाक लागोन राणी राता दोगांय एकठांय रावोन दुस्माना लागीं झुजा गोंयांत मोग करून पटवले इनोसेंट चेडू आलिजा मोगान पडच्या आदी दोगांय मोगाचे पुस्तक वाचा आदी जीव दिवून मेली मोगाक लागोन राणी राता दोगांय एकठांय रावोन दुस्माना लागीं झुजा गोंयांत मोग करून पटवले इनोसेंट चेडू आलिजा दुस्मानांक लागोन पटवले इनोसेंट चेडू आलिजा Good morning, Mr. Rohidas. Good morning, Mr. Almeida. Yeah, listen. Yo. किती खबर हाडल्या? खबर एकदम बरी. Mr. Rohidas, तुझे जमनीक आणि बरी किंमत हाडल्या. पळय Sr. Rohidas, ते फोड्यांचे बाद जे हांवें 10,000 मागलेले आज ते म्हाका 1.5 लाखाक पावले. आसाय कबूल? I'm very sorry, Mr. Almeida. तेन्ना ती जमीन तुका 20,000 नाका आसली. ही जमीन हांवें म्हज्या मुणकाराक फुकट दिली. इतली व्हडली जमीन तुवें ताका फुकट दिली? Sr. Rohidas, तूं ह्यो व्हडलो पिसो.
एकसो सदांच दुसऱ्याक पिसो म्हणटा. आता दुबाव ना. तुका 20,000 वर म्हणल्यार तू 10,000 ती मागून गेल्लो. आता तीच जमीन 1.5 लाखाक तू मागता आणि तू केदो शाणो पत्नी दाखयलो. तुवें त्या मुनकाराक बरोवन कांय दिवंक ना. देखून ती आज म्हाका 2 लाखांपासून पावली. आसाय कबूल? बरोवन दिवंक ना पूण उतोर दिला. आणि जो मनीस उतोर सांबाळिना ताका मनीस म्हणपाचे लायकीचो आसना. तुज्यान म्हजे जमनीची किंमत करूं येता पूण त्या भुरग्याचे जाणवायेची तुज्यान किंमत करूंक जावची ना. खरें म्हणटात ती नाय जाल्यार तुजी खोशी. पूण हांव दुसरे फावटी तुमयेर येवन 2 लाख घेवन ही जमीन मागोंक आयलो कोणाक मात सांगूं नाका. हांव ही खबर कागदार घालतलो आणि गोंयच्या भुरग्यांक उर्बा हाडटलो. कोणाकूच गोंयच्या भायर वचूंक दिवचो ना. 10,000चे पाड जमनीक 2 लाख मेळटात म्हूण कळल्यार गोंयचो लोक पाड जमनीचो फायदो काडटलो. तेन्ना गोंयचो वालोर कोणाच्यान करूंक जावचो ना. सिनियर रोहिदास, जमनीचो पयसो कितलोच वालोर आनी त्या मनशाचो वालोर कसो करूंक जाय तो म्हज्यान तुका शिकोवं येता. चड ती खबर मिस्टर अल्मेदा. म्हज्यान तुका 50,000 विकतो घेवं येता आणि म्हापशेच्या बाजारांत 5 रुपयांक विकूं येता. ते सोडी खबर. बरें तर हांव आतां येता. आयली हाडात हाडात तिका. हा बसयात बसयात बसयात. सारखी एका म्हयन्यान घरा पावली. शाली तुका आता कशें दिसता? दिसता बरें. बाबा रुपेश, कितें आई? तुवें त्या दोतोराक देव बरें करूं म्हणला न्हय. आई त्या दोतोराचे उपकार आमच्यान केन्नाच फारीक करूंक जावचे. हय हय, पूण तो दोतोर कोण बाबा? तो न्हय आई, ही दोतोर लाविना. हिणे आपले रगत दिवन तुका साल्वार केल्या आनी आपूण मरूंक तेंकल्या. कितें ते क्रिस्तांव चेडवाचे रगत तुमी म्हाका घातले? हय, देवा 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 देवा, आतां हांव कितें करूं? कांयच करिनाका आई. हिणे तुका वाटायला तसो तूंय तिचो जीव साल्वार कर. तिचो जीव साल्वार करूं काय कितें करूं? हय, आमचे रोहनाचे तिचे कडेन लग्न कर. ना रे बाबा, अशें करचे बदले हांव मरोंक तयार. कितें आई? म्हाका लागून तूं मरूंक तयार आसाय? जाल्यार तुका लागून हांव सासऱ्यान आगोर रावतलो. अरे कितें पळयता तुमी? तुमची तर झाकूच बंद जाल्या. संवसारांतले वडपण 4 दिसांचे तड्डक शाली. ज्या वेळार तिने आपले रगत दिवन तुका साल्वार केली त्याच वेळार म्हजी जाप सासणाक बंद जाली. आमकां लोक आसतलो मरे पापियानो. आई, लोक आसतलो म्हणून रोहनाक आमी तसंच दवरुया. लोक वो लोक कोणाकूय आसता. थोडोच तरी वो लोक आमच्या रुपेशाक आसलो आनी थोड्याचे बंद जालो. या संवसाराचेर नजर मारून पळय शाली. कितले आमचे भुरगे व्हडले व्हडले शिक्षण घेतले
आणि शेवटाक मोगाक लागून सोंपले. तांचे आवय बापाय तांकां लग्न करून खुशीन असली अशें न्हय, पूण लोक हसतलो म्हूण तांणी तांचे सोबेन तशें केलें. अशें आमच्याय भुरग्यां सोबेन तशेंच केल्लें तुका जाय? ना ना, आयज तुम्ही म्हगेले दोळे उगडले. ते चेडवाक हांव मरोंक दिवची ना. ते चेडू आनी ताचो बापूय भांगार मनीस म्हणून हांव नकळो आसलें. बाबा वच आनी त्या चेडवाक सारवार कर. ताच्या खातीर आमचे सगळे दुडू काबार करून आतां पासून विकपाक पडल्या पडो. पूण बाबा ते चेडवाक मरोंक दिवनाका. तर बाबा सांग, तुझे मागणी आनी म्हणणें कितें आसा? आमगेले मागणे आणि मागणे एकूच आहे. आम्ही हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे एका रस्त्यावले मनीस. आमगेले आगे पणजे चुकल्यात आणि आमकां एकामेकाचे दुस्मान करून उडयल्यात. फेस्तां जाली म्हणटूच तूं क्रिस्तांव, जात्रा जाली म्हणटूच तूं हिंदू. तूं क्रिस्तांव, तूं मोयर, तूं हिंदू. आमचे मोदेकात एक वोट ना. आमचो रस्तो सारको ना. आमच्या रस्त्यार कांटे आसात आनी जरी तर आमी एक कांटे काडूंक वावरनात जाल्यार आमच्या गोंयची केन्नाच दुर्गत जावची ना, केन्नाच जावची ना. हे सगळे गमो बाबा. तूं वच आनी त्या क्रिस्तांव चेडवाक सांग हांव ताका म्हगेली सून करता म्हूण. चल बाबा वच आनी बेगीनूच सांग. केन्ना येयले बाबा? तूं केन्ना पावले? आतांच पावला अंकल. श्रीसेक आसाय मरे. सिरियस खंयची? कोणाकूय रोगो दिता आनी दीस काडटा. बाबा तुका बरी वळख आसल्या न्हू, म्हाका बरी सर्वीस पळय. म्हाका गोंयांत जबरशी वळख ना अंकल. हांव बर्थडेर आसता न्हय, आनी आसली जाल्यार तुजी ईदा जाली न्हय रे. ईदा ती पासत तूं कांयच भियेना काय? हांव म्हजी वर्सां उणी करून आफिदावी धाडटा. कितें? तूं भियेना. फॉल्स अफिडावीट करप हें व्हडलें पातक. तुका अशें केलें तूं कोणें धुकतलो मरे. हें तुजें सारकें. आमी गोंयकाराकूच चॅक करता. पूण भायले गांवचे 60 वर्साचे म्हातारे 30 वर्साचे पिराय म्हूण अफिदावी धाडून गोंया पोट भरता. अशें तुका कोण सांगता? हो तो एकलो म्हापशेचो. आपणाक 25 वर्साचो म्हूण सांगता आनी आपल्याक 15 वर्साचो नातू आसा म्हूण सांगता. बरें बरें जर नाका ती खबर सो हांव येता. बाबा वांग येता नाका. गेले फावटी येयले तेन्ना सगल्यांक पयशे वांटतालो. हे फावटी तुवें कोणाक कांयच दिवंक ना. म्हाका जाल्यार नाका रे. घे घे ना, मरे घे ना, घे ना, ना, तुगे पयशे जाय घे पयशे. ना 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 नाका मरे चल. बाबा तुका सुमार पगार कितलो आसतलो? अरे सुमार लाखभर. आनी हे म्हाका बरें घे तर कितले जाय? 1000 घे. 1000. शे वालं तुका. आतां कशें जालें बाबा, एक काम करा. तो लाडू का ते तू लाडू तो लांब केसाचो हो तो लांब. मोबाईल टावर वय तो समज तुझ्याशी येयलो पयशे मागूंक जाल्यार तूं पळया ताजे म्हाका एकदम चुचरे दिसता. तो कितें न्हू, एकूच बानयान आनी एकूच धोती घालून भोंवता वर्सभर. ते चेंज करिना. जेताना, उठताना, मुत्ताना, ताकताना एकूच घालून म्हाका चुचरे दिसता. केन्ना धुला काय द्या खबर. चल हय म्हाका. आनी केस तो येत न्हू तुजेशी, तूं ताका पयशे दिना काय डायरेक्टली म्हाका दी. बरें. हांव ताका दिता. उगडास कर. तो ताका झटका येता. ताका
बेबो आहा भितर ते म्हणजे कितें कोत्ताय कविना कविना म्हज्या भयणी घे इल्लीशी च्या ना म्हाका नाका लविना सकाळीसान तुवें कांयच खावंक नाय कांयच पिवंक नाय लविना घे लविना इल्लीशी च्या ये बाय इल्लीशी कितें तरी पोटांत घाल लविना च्या लविना च्या घे Pai. Pai. Pai, tu असं लविनाक पळोवन कित्याक रडटाय पळय Pai. तू असं रडटाय आनी मागीर तुज्या जिवाक बरें ना म्हणटाय पाय 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 आतां रडोन कांयच फायदो ना पाय कांयच फायदो ना नशिबान आसा तें भोगचेंच पडटा पाय भोगचेंच पडटा कोण तुझे नशिबान असले ते घडोवन आयले ही आमच्या हाताचे एकूच चाड आसले ते उमटोन कोणशाक पडले कोणशाक पडला पाय तुझ्या जिवाक बरें दिसना जाल्यार सांग पाय हांव दोतोराक घेवन येता बाय बाय म्हाका दोतोर नाका म्हजी तूं दोतोर जाली म्हणटोच हांवें चिंतलेलें म्हाका खंयच्याच दोतोराची गरज पडची ना